भाडे भरात ना जाल्यार दुकानां खाली करात म्हूण पणजे महापालिकेन मार्केटांतल्या पसरकारांक नोटीस काडल्या। मार्केटांत धंदो करपी सुमार 300 दुकानदारांक गोवा पब्लीक प्रिमायसीस कायद्या खाला पणजे महापालिकेन नोटीशी काडल्यात। लीज एग्रीमेंटाचेर सय करनात ह्या पसरकारांक पसरे खाली करपाक लावपाचें पालिकेन थारायला म्हूण आयुक्त संजीत रॉड्रिगीज प्रुडंटाकडेन उलयलो। पसरकार म्हणटात महापालिकेन 3 वर्सांचो एग्रीमेंट करचे परस 30 वर्सांची कबलात करची। झिरो येणावळ आनी लाखांचो मेंटेनन्स खर्च अशी पणजे महापालिका मार्केटाची काणी आशिल्ली। मात निमणे महापालिकेन भाडे चुकोवपी पसरकारांचेर कायदेशीर कारवाय करपाचे संकेत दिल्यात। पणजेच्या न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्सांत धंदो करपी 300 पसरकारांक लीज एग्रीमेंटाचेर सय केली ना जाल्यार दुकानां खाली करपाक लावपाचो निर्णय पालिकेन घेतला। प्रकरणाचेर सुनावणेक आनी डॉक्युमेंट दिवंक 15 दिसांचो प्राझ दिला। We have met with all the tenants as well as their legal representative. They have sought some time to understand the lease and to come back with a proposal. If that happens, they have been given limited time. If that happens, we will welcome it. Otherwise, the proceedings of eviction under Public Premises Eviction Act will go on from this week onwards. नव्या लिजा प्रमाण दर चौकण मिटरा फाटल्यान पसरकारांक म्हयन्याक 256 रुपया भाडे लागू जातले। Audit has been objecting to it. There are CAG queries on it. The PAC is also inquiring on this. So there is a lot of pressure on the corporation to either sign the agreement or go for eviction. There is also a PIL filed in the High Court. The High Court is also hearing this matter. The case may come up sooner or later. पणजी म्युनिसिपल मार्केट टेनंट असोसिएशन नवे भाडेदाराक तयार नात। एग्रीमेंट तांकां 3 वर्सांचो न्ही 30 वर्सांचो केल्लो जाय। जर तर तांकां कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन नाका जाल्यार आमी 150 रुपया पर्यंत तांकां भाडें दिवंक शकता। हेच्या वयर आमी तांकां दिवपाक शकना। तो म्हणटा 3 years लिव एंड लायसन म्हणटा। म्हणजे फाल्यां हेच्या खातीर शॉपकिपर्स अनसेक्युअर फील जाता। फाल्यां केन्नाय आमकां शॉपासून धांवूंक शकता अशी एक समज जाता। पणजेचे नवे मार्केट 2004-2005 वर्सा बांदिल्ले। मार्केटाच्या मेंटेनन्साचेर CCP वर्साक 9 कोटी मोडटा। मात मार्केट बांदला तेन्ना सावन आज मेरेन येणावळ म्हणटा ती नाच। 300 जाणांक सध्या नोटीसी दिल्यात आनीक 150 जाणांक नोटीसी काडपाच्यो आसात। डॉक्युमेंटांचेर सुनावणी जातली। निमणे महापालिका कितले जाणांक भायर काडटली ते काडटा तेन्नाच कळपाचें। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। माशेलान आमोण्या सर्रास दिसा उजवाड्यार रेंव काडप चल्ला। थंयच्या लोकांनी हे प्रकार अधिकाऱ्यांचे कानार घालून जाले, मात कोण काना मनार घेना। रेंव काडटल्यांक कोणाचोच भंय आनी धरबान ना। आमोणा पुलाकडचीच रेंव काडिल्ल्यान पुलाक धोको उप्रासला। पळयात खासा रिपोर्ट। सध्या गोंयांत पावसान बरोच आसोर केला। ताचोच फायदो घेवन रेंव काडटल्यांनी धंद्याक नेट धरला। आमोण्या मांडवीत सर्रास रेंव काडप चल्ला, तेंय बी दिसा उजवाडे। सगळो प्रकार चल्ला तोय पुलापनाच। खण खात्या कडेन कितल्योश्योच कागाळी पावल्यो, मात खात्याचे अधिकारी जाग माग करिनात म्हूण कागाळ करपी सांगतात। मात जिवाचें बरें वायट जायत म्हूण थंयचो कोणूच कॅमेऱ्याचेर उलोवंक तयार ना। मंगळारा प्रुडंटाच्या टिमीन आमोण्या वचून थंयची परिस्थिती पळयली। थंय मांडवीत सुमार 40 व्हडयो दिसा उजवाडे रेंव काडटना मेळ्ळ्यो। तांकां कोणाचोच भंय ना। रेंव काडपाचें काम नेटान चल्लां। प्रुडंटान ह्या प्रकाराचेर खण खात्याचो अतिरिक्त संचालक पराग नगरसेकाराक विचारलें। खातें खंय बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांचेर कारवाय करता। कारवाय करपाचो अधिकार कॅप्टन ऑफ फोर्ट्स, पुलीस आनी येरादारी खात्याकूय आसा। आमोण्या वाठारांत रेंवेचो स्टॉक करतात ती जमीन PWDची, मात PWDन ते विशीं अजून मेरेन कसलीच कागाळ केल्ली ना। आमोण्या पुलाच्या दोनूय वटेन नेटान रेंव काडप चल्ला। दोनूय वटेन रेंवेचो स्टॉक करून दवरला, ती बी सरकाराच्या जाग्यार। PWDच्या अप्रोच रोडा कडेन गेट घाल्या। ट्रकांतल्यान ही रेंव गोंयभर वेगवेगळ्या सुवातांनी वचपाची। कागाळी करूनय रेंव काडटल्यांचेर कोणूच कारवाय करिना। NGTचो आदेश खुट्याळाक लावन सगळे सरकाराच्या दोळ्या मुखार चल्ला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। IPL स्पॉट फिक्सिंग केशीन जस्टिस लोधा कमिटीन गुरुनाथ मय्यप्पन आनी राज कुंद्राक आजल्म सस्पेंड केल्यात। वर्स 2013तले IPL भ्रष्टाचाराक लागून तांचेर कारवाय केल्या।
चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्साक IPLांतल्यान 2 वर्सां खातीर सस्पेंड केल्यात. IPLांतल्या भ्रष्टाचाराक कांयच उपाय केलो ना म्हूण तांचेर ठपको. सुप्रीम कोर्टाचो निवृत्त सरन्यायाधीश जस्टिस लोधान निकाल दिलो. The committee accordingly imposes following sanctions on Mr. Gurunath Mayappan. 1. He is declared ineligible for participation in the sport of cricket as explained in the Anti-Corruption Code for the maximum period of 5 years under Article 2.2.1. 2. He is suspended for life from the activities as explained in Article 7.5 under Level 4, first offence of Article 2.4 of the Code of Conduct. The committee imposes following sanctions on Mr. Raj Kundra. 1. He is declared ineligible for participation in the sport of cricket as explained in Anti-Corruption Code for the maximum period of 5 years under Article 2.2.1. 2. He is suspended for life from activities as explained in Article 7.5 under Level 4, first offence of Article 2.4 of the Code of Conduct. Having regard to the findings recorded by the Honorable Supreme Court and on taking into consideration all relevant facts and circumstances as noted and discussed above, the committee proposes to impose sanction on India Cements franchisee under Section 6, Rule 4.2c of the operational rules by suspending it from the league for a period of 2 years. The order accordingly, the period of suspension shall commence from the date of this order. The committee can also take notice of the fact that there has been allegations of approach to one of its players for corrupt practices in 2015 IPL season as well. This shows that all is not well with Jaipur IPL in handling anti-corruption issues. It is true that Mr. Raj Kundra has relinquished his shares somewhere in the month of March, but it is too late. On consideration of all relevant aspects of the matter, the committee imposes sanction on Jaipur IPL franchisee under Section 6, Rule 4.2c of the operational rules by suspending it from the league for a period of 2 years. The period of suspension shall commence from the date of this order. घेऊया एक विराम.